थँक्यू. मिठाई दारू एका भितर घेतला वेगळे असतात, हे वेगळे असतात ना, पण एकदा 4 झालेलं बरं आहे, बेस्ट. पण एका पावसान काय आहे ना, ना. अजित आपल्या पावसात काय जाऊ काय स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत फाटल्या सरकारान भरपूरशी कामां केल्या बऱ्यापैकी. मागे 2 खांबे धारगळे आसतले, महाखाजन धारकळी ब्युटिफिकेशन केल्या. त्याची जर स्थिती पळयली न्हू जाल्यार सामकी भयंकर आसा. तशी कितें जर आसात न्ही जाल्यार त्या म्हणजे लोकल पंचायतीन जावं ते देवळाच्या जावं त्या कमिटीन आमच्या नजरेक हाडून दिवच्यो. कित्याक खुबश्यो अश्यो गजाली ज्यो आमच्या नजरेक हाडून दिल्या त्यो आमी म्हणजे कितें थंय लागल्या म्हणजे त्यो रिपेर करूंक जाता जाल्यार रिपेर केल्या, नाजाल्यार त्यो रिप्लेस केल्या आमी त्यो. सो अशें कितें तुमच्या नजरेक आयलें जावं कितें आसलें जाल्यार त्या लोकल बॉडीज जावं त्या देवस्थानान जे थंय कितें कमिटी आसा तेंच्यांनी म्हाज्या नजरेक हाडून दिवचें. आमी जरूर त्यो कितें आसा त्यो आमी कंप्लीट करता. येस, थँक्यू. थँक्यू. सगळ्यांक नमस्कार. आजोबाक नमन करून आयचे फोकस फोरम हे जे घातले पोल्स आनी फोकस तेजे इनॉग्रल फंक्शनाक आयज आमी हांगा आयिल्ले. ह्या फंक्शनाक आमचे मदीं हाजीर आसा म्हजे मित्र तशेंच मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जी तारोलकर, गांवची सरपंच, आमच्या आजोबा देवस्थानाचे कमिटी मेंबर्स, सगळे पंचायत मेंबर्स आनी हांगा व्हड संख्येन आयिल्ले सगळे आजोबाचे भक्त आनी ह्या गांवचे नागरीक. खुशी भोगता की हांवें लास्ट टायम हांगा म्हणजे देवाचो आशिर्वाद घेवन इलेक्शनाक फुडें गेलेलो आनी त्या हितून म्हाका यशूय मेळिल्लें. सो GDDC चॅरमॅनशीप मेळून कितें तरी देवळाक करूंक जाय हें म्हाज्या मनान आशिल्लें. सो जी तारोलकरान म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली, तशेंच देवळाच्या कमिटीन म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली, पंचायतीन रिक्वेस्ट केल्ली की 4 फोरम फोकस हांगा जाय म्हणून. सो फर्स्ट म्हणजे सगळ्याकून पयलीं काम हांगा करचें अशें म्हाज्या मनान आशिल्लें आनी तेंच केलें. म्हणजे सगळे कडेन आमी घातले आसूं पण पयलें उक्तावण इनॉग्रल फंक्शन जें आसा ह्या आजोबाच्या देवळाचें केलें. तशेंच आमचे मित्र आनी आमचे सिनियर BJPचे कार्यकर्ते श्रीराम भाऊ ते हांगचे न्ही, ते गिरी गांवचे, पण तेंच्यांनी हांगा कितलेशे म्हाका 30 वर्सां कितें तरी हांगा सर्वीस केल्या. सो ते म्हज्या फाटल्यान लागलेले की आमी आजोबाच्या देवळाक एक फोरम फोकस घालया. सो तो आयला आमच्या वांगडा हांगा आसा आनी सामके ते खूश आसा सारके की हें काम आमी पयलें सुरवात केल्या म्हणून. सो जी तारोलकराकूय हांव अभिनंदन म्हणटा की ज्या तरेन आतां सरपंचान सांगलें की मांद्रे मतदारसंघाक लागून भरपूर ते काम करीत आसा आनी ताका हांव गूड विशीस दिता. हांगच्या सगळ्या लोकांकूय गूड विशीस दिता की बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावचो तेज्या हातान आनी मांद्रे मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट भरपूर जावचो म्हाज्या मित्राच्या हातान अशें हांव आजोबा कडेन मागता. आनी तेंची फुडली सुद्दां वाटचाल आसा तांकां हांव शुभेच्छा दिता. आनी सगळे लोक जे हांगा जमल्या आजोबाचे भक्त तांकांय शुभेच्छा दिता. हेजे फुडें सुद्दां जे आमचे कडेन जातले मांद्रे मतदारसंघ म्हणून आसूं जावं देवस्थानाक म्हणून जाल्यार कितें आसलें हेज्या फुडें सुद्दां काम जाल्यार आमकां उलो मारचें. आमी म्हणजे फुडें कितें सुद्दां काम आसा जाल्यार आमी करून दितले. आनी एकदां तुमी सगळे व्हड संख्येन हांगा आयल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी काबार करच्या पयलीं म्हणजे GTDC जे इंजिनियर्स आसा, विशाल पोले आसा आनी म्हाजी जी टीम आसा GTDCची तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. अशोक केंकरे जे कॉन्ट्रॅक्टर हे जे आसा म्हणजे तांणी सांगलें आनी फटाफट एक काम कंप्लीट जालें, हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. इम्पॉर्टंट सगळें म्हणजे जेन्ना खंयचे कोणाक इनिशिएटीव घेवन आमी उतार दिता तेन्ना म्हाजी बॅक टीम जी आसता ती हें करून फुडें वचून तें काम टायम टू टायम जाग्यार घालप हें इम्पॉर्टंट आसता. जें करून उतार दिलेले उतार उरता. सो हांव तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे टिमीक सगळे इंजिनियरांक विशाल पोले आसूं तेजी टीम म्हजे कॉन्ट्रॅक्टर अशोक केंकरे बाब आसात की टायम टू टायम आमी सांगलें आनी हे 4य फोरम फोकस बेगितल्या बेगीन काम मंचांनी घडोवन हाडलें. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. नमस्कार. आयज आमी केरी गांवांत आनी आजोबाचे स्थळान हांगासर आयज आमच्या मदीं आसात आमचे सालिगांवचे आमदार केदार नायक, तशेंच GDDCचे चेअरमॅन. आयज ते हांगासर येयले आजोबाचें दर्शन घेवपाक, तेचो आशिर्वाद घेवपाक. आनी त्या प्रमाणे हांगासर ह्या सरावंडिंगाक 4 फोरम्स हे इनॉग्रेट करपा खातीर, कित्याक तेंच्यांनी इलेक्शन सुरवात केलें ते आजोबाचे आशिर्वाद घेवन तेच्या पांया पडोनूच फुडें सरलेलो. त्या प्रमाणे ते प्रत्येक टायम आजोबाचो आशिर्वाद घेवपाक हांगासर येतात. आनी हांगासर ह्या देवस्थानाक
फोरम्स म्हणजे GTDचे चेअरमॅन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता तेंच्यांनी हांगासर येवन हे फोरम्स पयले घातले, ताका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच सगळ्या केरी गांवच्या वतीनूय तांकां धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हांगासर मुद्दामून म्हणजे प्रत्येक आमदार किंवा खंयचो चेअरमॅन जालो खंय आपल्या मतदारसंघात पयलीं पळयतात आनी बाकीचे चडसो लक्ष नासता, पूण तेंच्यांनी मांद्रे हांगासर मांद्रे मतदारसंघात येवन केरी गांवांत हांगासर येवन म्हणजे आजोबा खातीर हांगासर उजेड जावचो म्हणून हांगासर तेंनी फोरम्स केले. अशेच खुबशे प्रोजेक्ट्स तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघा खातीर तेंच्यांनी हातीन घेतलेले आसात आनी ते चालूय आसात. बेगिनात बेगीन ते कंप्लीटूय जातले. वेरियस जाग्यांचेर फोरम्सूय सांगलेले आहात, ते आमी आतां टायम टू टायम स्टार्टूय करतले. ताका लागून सगळे मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन तेंचे धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच तेंचें कार्य मांद्र्या खातीर चालूच दवरपाचें. थँक्यू. नागोजी केरी तेरेकोल गांवचे सरपंच. आयज आमच्या मदीं आमचे GTDC चेअरमॅन आणि सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नायक सर हांकां हांव वेलकम करता. तशेंच आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार श्रीजीत भाई यारोलकर हांचें हांव स्वागत करता. हांव जशें प्रत्येक म्हाज्या भाशणांत सांगता की पयलीं डेवलपमेंट आमच्या केरी गांवांत कांयच नासली, ती आतां हळू हळू डेवलपमेंट जाता आनी आमचे जीत भाई अशे बारीक बारीक जी कामां आसात ती लक्षांत घेवन आमच्या केरी गांवाची सुदारणा करतात. तांकां मना काळजांतल्यान सर थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी देव बरें करूं.